स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते गणांक नमस्कार। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीतो हे समर्थ वचन। त्याप्रमाणे समर्थ जरी लीन जाता ती श्रोत्या मुखारी हा एक यकश्चित साधिका तुमची मुखार तुमकां खरे मनापासून अभिवादन करता की तुमची मीत म्हाका उत्साह येता म्हणून। त्या खातीर तर आता आज आमी मनाच बोध मनोबोधाचे 173 श्लोक 2 सुरू करूया। पहिले श्लोकान सांगिल्लें स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या। म्हळ्यार कळ्ळें संकल्प विकल्प हे मनच करता। दोन्ही ब्रह्माची कल्पना आणि हाजे देहबुद्धीची कल्पनाच असता आणि आत्मबुद्धी सुद्दां कल्पनाच असता। ते कल्पना हे दोन्ही मायाची। तरी विवेकान जर पळयल्यार ब्रह्म स्फुरे ब्रह्म रे माया सुविद्या ती बरी विद्या। खंय आमी परब्रह्माचे वाटेर वता ती सुविद्या आणि विशयांचे वाटेर वता ती उलटे वाटेन वता ती अविद्या। जाल्यार दोन्ही हाजेची कल्पनेच्योची मन आणता मी ती अविद्या आणि सुविद्या अविद्या करतात। तर दोन्ही कल्पन जेन्ना विर्ण वता ती त्या वेळारी आमी स्वस्वरूपांत एक जावचे शकतात। कळ्ळें मनच बरें न्ही तें पण आत्तां हांणी सांगल्या स्वरूपाचें आमकां कसल्याक हें आमगेलें उदय जायना आमगेल्या मनांतूं। स्वरूपी उदेला अहंकार राहो
तेणे सर्व आच्छादिले व्योम पाहो. दिशा पाहता ते निशा वाढता है, विवेके विचारे विवंचूनि पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा स्वरूपाचेर उगयला तो अहंकार. अहंकार राहू नये. राहून जशी आकाश आच्छादून वतने भोर वता अशें म्हणटात. राहू एक आयल की राहू केतू सगळें बरबरें आशिल्लें तें निपून घालता ती म्हण. तशी एक अहंकार पूर आमकां आमच्या स्वस्वरूपाचेरी तो खंय थान उदय पावता म्हणून कळना. ताका आकार येता दुसऱ्यांगेर भायले जगात संस्कार थोडे जाल्ले की आत्मतत्वाक तो गॅस सिलिंडरान बंद करतात न्ही, तशी आत्मतत्वाकच बंद करून सोडता. कडे ते फक्त देहाची काळजी घेता पण बाकीची ते आत्म्याक करिताक सेच वरना अशी. आनी आमकां जाण येना तो म्हणजे ताजे जे प्रतिबिंब आमगेर हाजेर मनाचेर उमटता आत्म्याचें तें जावंक तितलें उमटना. कल्ल्याक आच्छादन येता आमच्या स्वस्वरूपाचेरी. हो अहंकार म्हणलेलो अहंकार अहम बरोची मूळ अहमची. हां एकस्योहम बहुश्यामम. तर हांव एकस्म्योहम हांव एकलोची जाल्यार म्हाका मस्त जावचें म्हणून एक इच्छा जाली तें मी जाल्लो म्हणून. जाल्यार ह्या अहंकार म्हळ्यार कल्लें त्या अहमाक आकार येता. खंयच्याच आकार येता. पंचमहाभूत त्रिगुण कल्लें. विवेक म्हणून कोण आसा चिके बंद करा ती. तरी अहंकार आमी ती आमगेलेची आत्मतत्व भितर आसता जाल्यार तें आमकां समज दिसना. म्हळ्यार अहंकाराचें इतलें गोमट ताजेर हें आसता. बरे दिवे 3 ग्लासीस आसात समजा. 3 ग्लासीस आनी दिवे लायल्यात मुळांत हांवें. तर सगळ्याच तोगूच ग्लासाक सुद्दां उजवाडू जर ग्लास क्लीन असल्यार भायर ते पडका न्हय. जाल्यार ते इतली धूळ माखले ताजेरी की तो खरें तो अगदी प्रखर उजवाड आसा जाल्यार ताजेर सुद्दां धुळीन व्याप्त कल्ल्यान ग्लास जाल्या. तेमी ती त्या ग्लासांतल्यान आमकां ताजो उजवाड भायर पडनासो दिसता. खरें म्हळ्यार मस्त उजवाड आसा. तशी स्वरूपा उजवाड मस्त आसा. स्वस्वरूप म्हळ्यार आमीच आत्मतत्व आमीच परमात्म तत्व हो हें जें आसा ही संकल्पना न्ही. इट इज अ फॅक्ट. जाल्यार आनी आमगेलेंचे शिला आमकां मेळना उपभोग घेवच्याक. ताजो जर आमकां अनुभव येयलो आसल्यार आमी निर्भय जाता आशिल्लीं. आमकां परमेश्वरा बद्दल प्रीत येता आशिल्ली हय की न्ही. आनंदी आसता आशिल्ले आमी. कल्ल्याचो आमचेर परिणाम जायनाशिल्ले मनाचेर. पण तें जातना दिसना आमकां. कल्ल्याक तरी मीपण किंवा देहबुद्धी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार फक्त म्हगेलो देहूची ही जी संकुचित वृत्ती आसता की कूपमंडूक वृत्ती म्हणून येता ताका. ताज्याने कल जाता ताजेच विचार मगल चेडवांगले मगल प्रपंच मगल काम नोकरी हें ते प्रॉपर्टी असलेच विचार आशिल्ली न्ही ती आजूबाजूचे किंवा आमगेल भितर कल चल्ल्या. तो आत्मा पक्षी अशी उबून वचाक हें करता कले आतूर जाला जाल्यार आमी ताका बांदून दवरल्या. आनी ताजो उजवाड सुद्दां सम भायर पडू दिना ती. तेमी कायम आमी भंय येत आसता ती. नकळत आमी फटी उलोवन वता ती. जेन्ना सत्य स्वरूप सत्य उल्लोवचे आत्म्याक गूण आसता म्हण निर्गुण आसता तरी ते सत्यच भायर पडता. खरें इट इज सत चित आनी आनंद स्वरूप आशिल्लो आत्मा भायर पडतना मात्र कल जाता असत जाता. जाण येनाच आमकां. तशी सच्चित आनंद खंय व्हरलो. ते शांती म्हणून हें नांव दवरलें घराक आनी घरान केन्ना पळयलें तवळी घरांत राबताली तांगेल्यान अशांतीची तशी आमगेल जाल्या. आमगेल परमात्मा स्वरूप म्हणून तोंडान म्हणटा ती जाल्यार भायर आमगेल वागण्यान केल्लें अहंकार भरला. सगळ्यांक तुच्छ कोण पळोवचें सगळ्यांक हें कोण पळोवचें तशें उपयोग ना. तेमी ती ते सांगता चारी दिशेक अशी देहबुद्धीन आमी जेन्ना पळयता ती आमगेले चर्मचक्षू हिवे माया ही सृश्टी हिवे मायाची. आमगेल मन हिवय माया.
आणि तांतूय त्या सगळे हे आरशे हे आसा कळ्ळें ग्लासीस त्या ग्लासा भितर तिसरे ग्लासा मुळाक तो देव आसा आत्मतत्वाचो. हाजे नजर नहीं आवे आत्म ज्योति झिलमिल निशिदिनी चमके जैसे निर्मल मोती आत्म ज्योति नजर नहीं आवे आत्म ज्योति तेलन बत्ती बुझ नहीं जाती नहीं जागत नहीं सोती आत्म ज्योति नजर नहीं आवे आत्म ज्योति. असले ज्योतिक आम्ही कैदेंत घालून दवरल्या. काळा पाणी म्हणतात नाही तशी थंय उजवाड सुद्दां येना तसले हांव तूं बंद करून दवरल्या. हां तेमी कळ्ळें सगळे बाजून आमी चोवार पळयल्या चोवार सगळे कडेन दुख्ख दुख्ख दिसता आमकां. प्रॉब्लेम्स मगल प्रॉब्लेम्स तुगल प्रॉब्लेम्स एकय घर ना खंय प्रॉब्लेम्स ना जाल्यार कितले प्रॉब्लेम्सांक सुद्दां आनंदान राबता लोक आसतात संत आत्ता बोट्टार मोच्ची तितले तांगेल सुद्दां खरी ओळख पडच्याक सुद्दां हे आमगेल पूर्व सुकृत लागता. आमगेल वृत्ती गढूळ जालेली आसा आमगेल मायंड कंडिशन्ड आसा तेमी खंय पळयलें थंय आमकां दुख्ख दिसता. तेमी चहू दिशांनी निशा वाडताय म्हळ्यार काळोख वाडटा दोळ्यांक काळोख येता तशी खंय गेल सुख म्हूण दिसता. हां आतां वेडिंग एनिवर्सरी साजरे करतात ती आनी कल साजरे करतात कल्ले कोण उपयोग जायना ताचे खातीर करका कल्ले तर विवेके विचारे विवंचूनी पाहे म्हळ्यार कल्ले की मना विवेकान पळ तर खरें हें कशें जातलें. हां सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार स्वरुपांत माय येता खंय न्हू. हां ज्ञानेश्वर माऊली सांगता ती की उदकाचेर शेवाळ येता आनी ते उदकाक धांपून वता मुळाक स्वच्छ उदक आसता जाल्यार एक फावट कळ्ळें जाता आमी योग ताण लागल्या म्हूण येता ती. हां खंय पिकनिका वता आनी दुसरे कडेन खंय उदक ना वॉटर बॉटल करचल्या तो तें दिसता आनी ते शेवाळ बाजू केल्या मुळा उदक आसा म्हूण कोण ती सांगता म्हूण हात्ता गेल्यार हाताक पयलीं शेवाळ लागता. ते बिळबिळी गिळगिळी आसता न्ही आमकां ह्यो नाका तें उदक मुखार पळोवया म्हणून अशें म्हणटात पिना तिची किंवा तें इतलें गोमटें शेवाळ मांडल्या ते डिस्टर्ब करता अशें दिसना ताजेर वयल्यान गोमटो उजवाड पडला सगळें इंद्रधनुश्य अशी पडल्या ती अशी भोव गोमटी दिसता म्हणून सुद्दां ते डिस्टर्ब करचें नाकशें दिसता. जशी आमी गुलाबाचे हांत ताटव्यांत वता ती ताका गोमटी गोमटी गुलाब जाल्यार आमकां काण घेवंक म्हूण दिसना कितलें गोमटी तें झाड दिसता म्हूण अशें दिसता. तेमी ती आमकां म्हळ्यार उदक पिवंक म्हूण दिशिल्लें तरी आमी तें डिस्टर्ब करनात. तशी संकल्प जावो विकल्प जावो खंयचेय हाज्यान भितरलें ज्ञान आमकां मेळना. खरें म्हळ्यार मनाचेर आमगेल्या अहंकार मुख्य म्हळ्यार अहंकार हांव कोणकीची हांव म्हळ्यार मल देहची म्हाका ताण लागल्या. हां आतां म्हाका उदक जाय तें स्वच्छ जाय हें मुळाच्या खंयच्या वेल्यान उदक स्वच्छ आसतलें इतलें शेवाळ मांडल्या असले नमुन्याचें म्हळ्यार शेवटी न्ही आमकां खरी ताण लागिल्ली आसना आमकां आत्मज्ञान जावंक ही तळमळ आसना म्हणून आमी तें काडूंक पळयना ती कळ्ळें. आनी शेवटी कळ्ळें जाता आकाश निरभ्र आसतना जशी ढग येवन आकाश दिसना जाता न्ही किंवा ज्ञानेश्वर माऊली म्हणटात दोळ्यांत उदक गळगळ त्या उदकाचें दोळ्याचेर एक नमुन्याचें पड्डळशें येता अशी हेशें. हां तैसी हे माझीच बिंबली त्रिगुणात्मक सावली की मजची आड ओढविली जवनिकात जैसी. हां मगल मुखारीचे कपड दैलवरी जाता. हां म्हणून भूते माते नेणती माझीच परी मी नव्हती जैशी जळीची जळी न विरती मुक्ता फळे. उदकांतूं जे हे आसतात न्ही मोती ते जळांतूच निर्माण जाल्ले आसतात जाल्यार ती मुक्ता फळं हें जायनात तांतूं विरघळना ती तशी आतां ब्रह्म माया म्हळ्यार कल्लें सृश्टी सत्य की मिथ्या माय मिथ्या मागीर दिसती ताका ब्रह्म सत्य आनी निरंतर तरी उपासन कसल्याक करता ब्रह्मांत माय जाल्ली कशी हें सगळे प्रश्नाचीं उत्तरां 7वें दशकांत गुरु शिष्य संवाद रुपान दिल्लें. हां ते आमी नंतर पळोवया आजी. जाल्यार समर्थ म्हणटा ती अरे जे झालेची नाही म्हळ्यार माय जायनीची हो खरो सिद्धांत आसा. माया हो भ्रम आसा जाल्यार हांकां जशी मृगजळ आसता की मृगजळ म्हळ्यार थंय उदक नाची तेमी कोणाक हें आकलन जाता की तो तें उदक म्हूण ताजे मागशी धांवनात जाल्यार पशु धांवता वय की न्ही तशी जाल्यार हा कोणाक पडटा ना
की तांचे खातीर सृश्टीची उबारणी संवारणीची कहाणी दासबोधान दिल्या. तरी आत्ता तांणी हें सांगल्या की तेमी ती विवेके विचारे विवंचुनी पाय. थोडक्यान म्हळ्यार कळ्ळें, विवेक कल करचो, योग्य विचार म्हळ्यार कळ्ळें, सार असार सारासार तें प्रत्यक्ष आमकां कळटा. सार खंयचें असार खंयचें सगळें जें दिसता तेंच खरें आसता अशी ना. आमकां संत सांगता ती गुरुवर्य सांगता ती की कळ्ळें, जें दिसना जाल्यार जें आसता तें खरें, आनी जें दिसता तें खरें आसना, आनी जें खरें आसता तें दिसना. तें परब्रह्म तरी फील सुद्दां जायना. परब्रह्माची थंय कळ्ळें वचका. आतां मन आमकां मन फील जातवे, मनाचेर भाव भावन उमटता ती त्यो फील जाता ती, जाल्यार आमी खरें मनाच अनुभव घेतला की घेयनी. आमी मनाच अनुभव केन्ना येता, जेन्ना मन शांत जाता, निर्विचार जाता, त्या मनान तूं त्या परब्रह्माचें प्रतिबिंब पडटा, तें आमकां फील जाता, तें फील जाता. नाल्यार फील जायना. तशें हें सगळें जें आसा तें सार खंयचें असार खंयचें तें पळोवंक खंयचें आमकां दिसता. आज आशिल्लो मनीस फाय आसना, आज हो गेल्लो फाय तो गेल्लो, आज तरूण गेल्लो फाय मानतार गेलो, अशी जाल्यार येत्तल मनीस वत्तच आसता. ती खंयचे वयार वच्चें, कोण कितले श्वास घेवन आयले हें सुद्दां आमगेल्या हातांत आसना. कोणाक आवय बापूय पोटांत जल्म घेवचे आमगेल्या हातांत आसना. तुमी म्हणशा तूं परत परत कल्लें हें सांगता न्हू, जाल्यार हो विवेक आमी करता. जें उत्पन्न जाता, जें सतत स्थित्यंतर जाता आसता, आनी जें एक आफ्टर ए सर्टन टायम तें वच्चेंच आसता, केन्ना म्हण वतना. जाल्यार इन अवर लायफ ह्या भ्रामक जगांत सर्टनटी अनसर्टनटी इज सर्टन. अनसर्टनटी फाय कल जाता, मुखाल क्षणाक कल जाता कळना. अनसर्टन तशें आसता. तर तें खरें न्हय, तें आसूं सुद्दां ताजे मध्य तातूंत जें चैतन्य आसा तें खरें. तें दिसना, जाल्यार त्या नजरेन पळयल्यार आमकां तें कळटा, ताजो अनुभव येता, आमकां अनुभव येता. फॉर एग्जाम्पल ज्यो भाव भावना आसता ती अनुभव कोणाक सांगचे जायना. आमकां एक नमन्या मनाक पडटा. आमगेले गुरुवर्य आमकां आमी स्वामीजींक मेळटा ती तांणी नजरेन थावन जे प्रेमान आमचल्याक एक लूक जरी दिलो तीर्थ घेतना, तातूंत भाव आमचल्या थंय पडलो, आमचल्या थंय आयलो, तितलेंच पूर जाता आमकां, तितलेंच फूल जाता पुरो, वय की न्ही. अशीच आशिर्वाद म्हणून अशें हात केलो, त्या हातान थावन जे रेज येता ती तितलेंच आमकां पुरो, आनी कले जावंक म्हणना. तर तें शाश्वत, तें आमगेलो आनंद वाडयता ती, आनी तो कसल्याचेर अवलंबून आसना, आनी तो कायम टिकता आसता. ताल्ल्याक आमी ताजे त्या अनुभुतीचे आमी परत परत चिंतन मनन करता, म्हळ्यार ते आमगेले स्थायी भाव जातले. एक आनंदान रावचें शिकतात आमी खल करता ती आमच्या भावाचेर अवलंबून, भयणीचेर अवलंबून, सुन्नेचेर अवलंबून. सून समो वागल्यार मात्र आमी हॅप्पी, नाजाल्यार आमी अनहॅप्पी. नो, कल्ल्याक कोणाचेर अवलंबून दवरका. आमगेलें आत्मतत्व आमगेले भितर आसा न्ही, आमी स्वताचेर कल्ल्याक अवलंबून राबना. ती तेमी ती समर्थ म्हणटा ती दिशा पाहता ते निशा वाडता. हे चर्मचक्षून हांगा थंय पळयलें अहम अहम हांव हांव करून तर सगळे कडेन काळोखूच काळोख. आच्छादून गेले, आनंद आस खंय नाची, जे जाता ते कसले पनवती लायल्या म्हणटा ती. पनवती कोणें लायनात, पनवती आमीच आमकां लावन घेतात. तशें आसता. तशें ते विवेके विचारे विवंचुनी पाय, विचार करात समज. जे मन आमकां खरोच हाजो अनुभव हाडून दिवच्या शकता. आत्मनिवेदनात सुद्दां अनुभव येता, आनी एक नमुन्या प्रेमाच आमकां अनुभव येता. सुख दुःख सगळें मनाचेर येतात, बरोबर. तर ते मनाच अनुभव, शांत मनाच अनुभव म्हळ्यार दोन कांडे मुखार मुखार आसल्यार कोण कोणाक पळोवचें. तशी अगदी शांत विचार रहीत मन तें आमी केन्ना पुणी अनुभवल्यावें. ताजो एक फनपुणी विवेकान विचार करून ताजो अनुभव घेवया. म्हळ्यार तांत प्रतिबिंब, शुद्ध आत्म्याचें प्रतिबिंब पडतलें. तेमी ते सांगतात अहंकार राहो, स्वरूपी उदेला अहंकार राहो, तेणे सर्व आच्छा दिले व्योम पाहो. दिशा पाहता ते निशा वाढता है, विवेके विचारे विवंचूनि पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया.
मंडळी गेल्फंत आमकां लास्ट ब्रस्तारा आमी 8 दशक पूर्ण केलें, संपूर्ण केलें वय की न्ही. तरी आठ पयले धोर न्हू 8वें दशक ताई इम्पॉर्टंट दासबोधाचे दासांगेल बोध समर्थान आमकां केल्लो. तर तें दशक 8वाक मायोद्भव नाम नाल्यार ज्ञान दशक म्हणटात ताका. तें कल खातीर तर ते खंय थान खंय थंय आमगेल्ले आमी आनंद यात्रा काडली न्ही. आमी पयली दोन चिक्के आजी आढाव घेवया. कलमे हांतूंच मूळ दासबोधाचे तत्व सगळे मोक्षा थाई पाव अशी आमकां तांणी दिल्ल्या. तरी पुढे पाठ मागे सपाट जावं नये म्हळ खातीर आमी थोडो हाजो आढाव घेवया की म्हण दिसता म्हाका. आमी त्या दृश्टीन आमी पळोवया. आमगेले गेल वर्स म्हळ्यार फेब्रुवारी 9 तारखेक की धोर न्हू आमी हो समर्थ विरचित श्री समर्थ विरचित श्रीमद दासबोध ह्या अद्वैत ग्रंथाचे पठण आनी ताजेर कोंकणींत विवेचन करता आसत. पैकी 26 मे पयर 26 मेक ह्या ग्रंथाचे 8वें दशक ज्ञान दशक संपन्न केल्लो आमी करचो प्रयत्न केलो. हें सगळें चलतच आसा. तें मुख्य श्री समर्थ रामदास स्वामी हांगेल प्रेरणेने आनी आशिर्वादाने आनी आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद सद्योजा शंकराश्रम सद्गुरूंगेले भरपूर आशिर्वाद आनी प्रोत्साहन आमी पदोपदी मेळता असो ताज मीत. आमच्या आयच्या दिसाक आमगेल ह्या आनंद यात्रेंतल्या प्रवासाचो आढाव आमी घेवंक अशी श्री समर्थांनी प्रेरणा दिल्या. तांगेल सूचन आसत. स्वामीजी तुमगेल आज्ञा शिरसा वंदे. तेमीत आमी पळोवया. पयली दोन चिक्के आढाव घेवच्या पळोवया आनी कट्टेरी 9 दशकाक वळया. ह्या ग्रंथाचे 2 प्रमुख भाग आसत. प्रत्येक भाग 10 दशकांचो. दशक म्हळ्यार एक व्हड अध्याय. तातूंत भाग म्हळ्यार एक गितेच एक अध्याय सो जाता. तशी एक दशक 10 समासांचो म्हळ्यार 10 अध्याय सुद्दां म्हण येता ताका. आत्त थंय 8 दशक म्हळ्यार 80 समास जाल्ले आमगेले पठण जालें. ताजेर समर्थांगेल मार्गदर्शना प्रमाणे कोंकणी म्हळ्यार आमगेल मातृभाशेंतून समर्थांनी विवेचन करून दाखयलें. आत्ताच कालाक अनुसरसून हें विवेचन तांणी केल्या. आज ह्या आनंद यात्रेचे सिंहावलोकन म्हळ्यार सिंहावलोकन म्हळ्यार कल्ल मंडळी. जंगलाचो राय सिंह वसने तो कशें चमकता मदेंच माक्षी वण पळयता आनी ऑल वेल आसा नवें हें पळयता. तशीच आमी माक्षी वळण पळोवया. थोडक्यान तूं आत्त थंय आमी केल्लेले अभ्यासाचें रिविजन आमी करता. आमगेल मनरुपी वाहनाक प्रोत्साहन दिवचें. हांगा 1 ते 8 प्रत्येक दशकांतूं स्वाम्यांनी कल सांगल्या ताजें रिविजन श्री समर्थ करयतले. ताजी आमगेल मनाची तें सांग आयकून आमगेल मनाची प्रगती आनंद यात्रेंतली वाटचाल कितली जाली कशी जाली हें आमगेल आमी चाचपून पळोवचें आसा इन अवर ओन इंट्रस्ट. चला तरी रिविजनाक सूर करुया. श्री समर्थांगेल मताने जगांतूल मनुश्यांगेले मनाचे अवस्थे प्रमाणे प्रमुख वर्ग ते फक्त 2. एक कले ज्ञानी लोकांगेलो आनी अज्ञानी दुसरो अज्ञानी लोकांगेलो. ज्ञानी म्हळ्यार कोण मस्त शिकिले मस्त डिग्री मेळयली ते ज्ञानी न्हय. तर आत्मज्ञानाचो प्रत्यक्ष अनुभव ज्यांनी घेतलो ते ज्ञानी. आनी दुसरो प्रत्येक जण अज्ञानांतूच येता म्हणटा अशी समर्थांगेल म्हणणें आसा. अज्ञानी म्हळ्यार आत्मज्ञान जाल्लें आनी बाकी पुरे अज्ञानी जाल्यार अज्ञानांतूय सुद्दां अज्ञानी लोकांत सुद्दां निरक्षर हे अज्ञानी न्हय. तरी शिकून वाचून आशिल्ले सुद्दां तरी मनाची अवस्था तांगेल जर अज्ञानी आसले ते अज्ञानी. अज्ञानी म्हळ्यार कसलें मन म्हळ्यार कसलें बद्ध जान. आतां अज्ञानी लोकांत सुद्दां 2 नमुन्याचे लोक मेळटात दिसतात आमकां. कसले सांगाती की थोडी बद्ध आसता ती. बद्ध म्हळ्यार कसलें आत्मज्ञानाच्या विरुद्ध वचून एक उदाहरण दिवचें म्हळ्यार आमी समजा दादर आसा ती मेन खंय की भायगांवांतल्यान आयली दादर आयली. आमकां वच्चें चर्च गेट जाल्यार आमी चुकून विरार ट्रेनान बसली आनी थंय वचुल्यार आमकां कले म्हळ्यार चर्चगेटचे कले मेळनाचे. आमी खंयचे ऑफिसाचो एड्रेस बिड्रेस घेवन आयली ते कामाचें हें आसा म्हणून कले चान्स आसा म्हणून पळोवचे खातीर एक यंग मनुश्य आयला. विचार करनासतना ते बरयल्या चर्चगेट टू विरार म्हणून. तो बसलो 2 नांव आसत न्हय म्हणून तांकां तो बसलो आनी वचून पावलो विरार. ताका कले हें जायना म्हळ्यार कले मेळना.
कोणे सांगल्यार तो आयकना. हां आनी ताका चर्च गेट वच्चेस तरी हे आयकना. ती लोक बद्ध आत्मज्ञानाच्या विरुद्ध दिशेन वचुले ती. तशी आमी संवसारान शिरकले जान बद्ध म्हळ्यार कलें शिरकून पडल्यान ती. आमगेलो अभिमन्यू जाला भितर शिरकूंच मात्र गोत्तस आमकां, भायर येवची गोतना, ती विद्य गोतना. आनी कल जाल्यार आमी नामस्मरणाचे तेल बील सुद्दां लावन घे न्ही मनाक, तेमी पुरे आमी खिचून बसल्यान ती. ते चुईंगम केंसाक खिचून बशिल्ले, केंस कापका लागता ती, चुईंगम भायर येना. तशी आमगेलो जीव उरता जाल्यार आमी तांथान भायर येवचे शकनात. असली बद्ध आला आला प्राण जन्मासी आला, केला के झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा जन्म व्यर्थ गेला. असले हे बद्ध जान ही संसाराच्या विरुद्ध वचून संसारात शिरकले जान. आणि दुसरी अज्ञानीची जाल्यार ती आत्मज्ञाना दिशेन वाटचाल करता असती जाल्यार अजुनी वचून पावनी ती प्रवासांत असती. ती कशी तांकां आपणाक चूक कळनायली ते बद्दतेन थान. अरे आमगेली वाट चुकल्या. तावळी एकल्यान ताका बोध भरलो, ताका एक गुरू मेळ्ळो. तांणे सांगलें हाजे हें आत्तां येवचें ट्रेन आसा पळय ते चर्च गेट वता, तांकां तूं चोण बस, मध्य खंय उतर नाका. दादर सुद्दां उतर नाका, ती शुन्य अवस्था, थंय उतर नाका. सरळ चर्च गेट थंय वच, लास्ट स्टेशन थंय तूं पावतलो म्हूण. आनी त्या हाजेरी श्रद्धेचेरी विश्वासाने तो बसता. खरें म्हळ्यार ताका पावचें आसता बेगींतले बेगीन. ताका तळमळ लागिल्लो आसता, ताका काम जाय, ताका खरेपणी करचें आयुश्यांत. ताका ज्ञान जाय, ताका अनुभव जाय, ताका आत्मज्ञान जाय. तावळी मगल खंय कितें चुकलें, मस्त जन्म जायना पण तो मुमुक्ष जाता, आपणाला चुकता म्हणून कळटा. तावळी तो गुरू जाय म्हूण रडता. रडना पड ताका गुरू मेळटा. आनी गुरूंनी ताका आपलें म्हणना पडना, नाम आनी दिना पडे तो साधक जाता. आज साधक म्हळ्यार कसले सादचें ताका. कसले साधक म्हळ्यार साधतलो तो साधक. जाल्यार परमात्म्यांतलो साधक, परमार्थांतूल साधक म्हळ्यार कोण. तरी गुरून दिलें नाम सम घेवचें, तांणी सांगिल्लें उपासन करची, तांणी प्रत्येक वाक्य सांगिल्लें. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, पूजा मूलम गुरोर पदम, तशी मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम. आनी हे गुरोर कृपा खे, तशी मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम आनी पूजा मूलम गुरोर कृपा. गुरोर कृपा जावंक का जाल्यार मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. मोक्ष जावचो ही गुरोर कृपा. जाल्यार पयलेच तीन आमी करका न्ही. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती, तें गुरूंगेलें ध्यान लावन तांगेलें ध्यान करचें. तें फक्त तांगेलें बाह्यांगाचें ध्यान करचें न्ही. थंय तांतूल जी शक्ती आसा, तांतूल दोळ्यांत जें आई तत्व दिसता ताचें आमी ध्यान करता. तावळ तो साधक. साधक म्हळ्यार संलग्न जाता गुरूंगेल्या चरणा लागीं. संलग्न जावंका तरीच तो साधक. आनी साधक आनी शिष्य हातूंत मध्य आनीक एक अवस्था मनाची म्हणून स्वामी म्हणटा ती, त्या म्हळ्यार शिष्य. साधक आनी हा आसता न्ही, ताजे मध्य शिष्य हे येता. तरी हांगा समर्थांगेले आत्मविश्वासीत दांडग पळया. तांणी ग्रंथारंभ लक्षण ह्या प्रथम दशक प्रथम समासांतूची दासबोधाची फलश्रुती सांगून मोकळे जातात. ते साधे सोपे रोख ठोक मराठी भाशेंत तांणे ग्रंथाचें नांव दासबोध, ताचें स्वरूप, तांतूं विवेचन केलें विशय खंयचे, ग्रंथाची फलश्रुती केल्ली, तांणी जे सिद्धांत मांडले ती, तांकां आधार कसलो, हे सगळें आयलें तांतूं. फॉर एक्झाम्पल श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिले जियेत, श्रवण केलियाने प्राप्त काय आहे श्रीराम. ग्रंथानाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, येथे केला विशद भक्तिमार्ग श्रीराम. आता फलश्रुती आमगेल्या आनंद यात्रेचे अंतिम उद्दिष्ट केलें तरी आत्मज्ञान मेळोन परब्रह्म स्वरूपांत एक जावंक हें म्हळ्यार सायोज्य मुक्ती. तर श्री समर्थ म्हणटा ती कितले अज्ञानी बद्ध जान आशिल तरके ह्या दासबोधाचे श्रवण पठण चिंतन मनन आनी आचरण निधिध्यासन केल्ल्यार ती कशी जाता ती म्हूण तांतूं दिल्या. हांव सांगता तुमकां. आपल्या हातूंत
31 ते 37. भ्रांत अवगुणी अवलक्षण तेची होती सुलक्षण धूर्त तार्किक विचक्षण समयो जाणती श्रीराम आळशी तेची साक्षपी होती. आता हेंकल सांगल्या दासबोधाचे पहिले समास सांगतुतानी हे सांगल्या फलश्रुती कल्ली. युजली खंयची स्तोत्रणे असतात न्ही तांची फलश्रुती नंतर सांगतात. पण त्यांनी पहिली गॅरंटी आम्ही कलेक विकत घेवच्या वतात न्ही हाका इतले वर्साची गॅरंटी असं हें कले ना हें रोकडे तुमकां मेळटलेंची गॅरंटी समर्थांगेली कल्ली. आळशी तेची साक्षपी होती म्हळ्यार प्रयत्नशील जातले. पापी तेची पस्तावती तांकां पश्चाताप जातलो. निंदकतेची वंदू लागती भक्ती मार्गाची. बद्धची होती मुमुक्षु मूर्ख होती अति दक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. नाना दोषते नासती पतिततेची पावन होती प्राणी पावे उत्तम गती श्रवण मात्रे. नाना धोके देह बुद्धीचे नाना किंत संदेहाचे नाना उद्वेग संसाराचे नासती श्रवणे. हीच याची फलश्रुती श्रवणे चुके अधोगती मनास होय विश्रांती समाधान श्रीराम. म्हळ्यार हे इतले सगळे फलश्रुती आसा की आमकां बद्ध आशिल्लो सुद्दांय सिद्ध पदाक पावतलो अशी तांगेल म्हणणें आसा. कळ्ळें? ते बद्धची होती मुमुक्षु मूर्ख होती अति दक्ष अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गे. आळशी साक्षेपी होती पापी तेची पस्तावती निंदकते वंदू लागती भक्ती मार्गासी. इतलें सगळं जाता कल्याणे की हाजे दासबोधाचें श्रवण मनन चिंतन आनी आचरण निधिध्यासन केल्यार मात्र ताजे नंतर हो अख्खो दशक स्तवन रूप आसा. 33 कोटी देवांग स्तवन न्हय करणी हांगा समर्थांनी तरी आमगेल प्रगती पथाचेर आमकां जे जे मदत करतात न्ही इज व्हेरी प्रॅक्टिकल तांगेल तांणी स्तवन केल्या. पयलीं गणेशा स्तवन गणपती म्हळ्यार विश्वव्यापी शुद्ध जाणीवके तीची सर्व मनुष्यांगल मनांतू कसले शिकयल्यार ताजो अर्थ कळची जी पात्रत आसता न्ही ती म्हळ्यार गणपतीला अधिष्ठान इंटेलिजन्स इन्क्विजिटिवनेस कले जाणका ही अशी एक नमन्या तळमळ आनी शिक्का म्हणलें हें कले शिकून घेवंक हाजी अर्ज तशी आयकत तांतून सम अर्थ कळणू आनी शिक्या ही ओडी आवड निर्माण करता ही विद्या देवता गणपती. ज्ञानसाधन चालू असतना मध्येची उद्भवतल विघ्न सुद्दां ह्या ज्ञान स्वरूप गणेशाने कृपेन नाश पावतात. तेमी ताका विघ्नहर्ताय म्हणटात. हे तांगेल प्रथम वंदन समर्थांगेले. दुसरी शारदा आतां गणपती ज्ञान रूप शारदा सामर्थ्य रूप आसा. ईश्वरूच एक अंगान विश्वव्यापी आकलन शक्ती जाता तरी जाणीव जाता आनी दुसरे दिकान थावन ह्या कळलेल अर्थाक शब्दरूप दितली ती शक्ती प्रतिभा ही शारदा आमकां कळलेल हाका शब्द दिता आनी शब्द दिले नितकळ जाता शिकयतल्याक आनी शिकतल्यांक दोगांकय शब्दांचें माध्यम मेळटा आनी त्या माध्यमांनी ती मनांतून शब्द रुपाने आमगेले विचार प्रगट करूं शकतात आनी ह्या शब्दा मार्फत सांगतलो आनी आयकतलो हांगेल विचारान देवाण घेवण जाता आनी त्याय मुखारी कृतींत उतरतात ते विचार. म्हळ्यार कलेपुणी बरेंची ठोक कलेपुणी घडता आमच्यान बदल जाता आमच्या स्वभावान बदल जाता. बद्ध होती ते मुमुक्षु होती साधक होती सिद्ध तशी जाता. कडे चौथे समासांतू परब्रह्म स्वरूप म्हळ्यार सद्गुरू स्वरूप ताजे स्तवन हो अनंत परब्रह्म परमात्मा आमगेल उद्धार करूक सगुण साकार रूप घेवन पृथ्वीचेर अवतार घेता. सतत बेजार नासतना मार्गदर्शन करता आमकां. तांगेल कार्य पळयल्यार ह्या सृश्टींतली खंयची उपमा ताजे मुखार हीन ठरता. सूर्य चंद्रू आकाश पृथ्वी समुद्र कल्पवृक्ष मेरू पर्वत खंयचेय सद्गुरू तांचे पाशी श्रेष्ठ तो वर्णनातीत. तशीच इतलं आसून सुद्दां गर्वाचो ताका गंध ना. कनवाळू समर्थपणे उदार मस्त जाण उदार हा उदार असं म्हणटात जाल्यार ताले दिवच्या कले आसनाची कल दितल पाप उदार जावन वय की नाही कल्ली दितलो. कर्ण उदार म्हणटा ती तो मृत्यू शय्येचेर आशिल्लो ताका मान घालेले हांवें आनी तागेले आतां प्राण वतकी कश्टी जाल्ले तावळ एक भिकारी ताल्ले आयलो थंय
खंय कोणाक ल्हान तुका भांगार बिंगार मेळटा की पळोवंक शकता. तर कर्ण उदारस म्हूण आयकल म्हणून म्हाका थोडे कले पयशाची गरज आशिल्ली म्हूण म्हणटा. म्हाका कले पूण दान दिताले कल्लेच ना. तर ताल्ले एक भांगरा दांत आसता. तो ताण काणून कितले दुखले आसता ताका मरण प्राय वेदन जाता आसता. जाल्यार ते दांत काण ताका दिता म्हणटा हो भांगरा दांत आसा हें विकून तुगेली गरज भागय. तें दातृत्व म्हणटा ती तशी. तरी ताका समर्थपणे उदार असं जे काय असतं हात चिराक्कन असताना दिवन सोडता ती. आणि समर्थ त्या वेळा कल म्हणटा ती तांणी स्वताच म्हणल्या, त्या स्वता सद्गुरू असं ती तरी ते तांणी म्हणल्या म्हजं न कळे हा विचारू दुरुनी माझा नमस्कार गुरुदेवा पहिलं पारू पाववी मज. 5वा संतस्तवन संतांगेल भेट जावची आणि संगती लाभची ही आमगेल महत बाकी ह्यांची. संत आमगेल मना योग्य नजर दितात ती वेळ प्रेमान दितात. त्या मुक्त हस्तान आमकां सगळं वांट सुट्टा ती निरपेक्ष भावान. वेळ एक वज्रादपी कठोर आणि मृदूनी कुसुमादपी अशी जावन ते आमकां सगळं वांटता ती. केन्ना आमकां गौज घालचें आसता गौज घालता ती. जाल्यार केन्ना अशी कुंभारा सारिका गुरु नाही रे जगात. वरी घालितो धपाटा आत आधाराचा हात. कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात. तसे संत मंडळी आणि सद्गुरू लोक असतात ती. वेळ एक थापटता ती मारता ती जाल्यार भितरल्यान आधाराक हात दिवन आमगेल घड घडयता ती. तांकां आत्मज्ञान भोवन दितात आमकां. तांगेल खरी कृपा म्हळ्यार आमकां आत्मज्ञान कोरून घेवची युक्ती ते शिकयता ती संत लोक. युक्ती हे संत आपोआप जाय ती. तांणी रिपूंचो अंत केला तावळ ते संत जाले ती. ते धुवन 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 नित्य धुताले. तांकां साधू म्हणटाले. कडे साधू जायना पण तांकां संत कशे जाले. ताजो अंतच जालो. रिपून तांकां कल्ल्याचे कल्ले दिसना कल्ले मागीर आत्मज्ञान जालें. यू हॅव टू चेंज टील यू बिकम अनचेंजेबल. नाव दे हॅव बिकम अनचेंजेबल. तशी घेवची युक्ती ते शिकयता ती. तांकां शक्ती आणि भक्ती सुद्दां दिता ती. मायातीता अनंताची संत सोय सांगती. समासत्व श्रोते स्तवन श्री समर्थ स्वतःच परब्रह्मस्वरूप संत सद्गुरू असती. अजून एक ग्रंथ रूपाने आमगो तसं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन ते बुक्कान बैसून करता ती. नाल्यार मगल कसले अवकात्व करची. जाल्यार तितलें आसून तांकां चिक्की सुद्दां मी पण नाची. आपण जगाक शिकयता ही भावनाची नातिल्ली ती. वाचकांक सुद्दां ते परमात्मा स्वरूप समजून म्हणटा ती. तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती. बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीतो. जे जे काही आठवावे ते तुम्हास पूर्वीच ठावे. तेथे म्या काय अनुवादावे ज्ञातेपणे करुनी. तैसा मी एक वाघ दुर्बळ श्रोते परमेश्वरीची केवळ. यांची पूजा वाचा दुर्बळ करू पाहे. अरे कसली ही लीनता तांगेली. ती लीनता मी शिक्का. तशी कवीश्वर स्तवन तांतू संत आणि कवी हांतू संतांगेल काव्य प्रतिभा सतत जागृत असता. आणि कविंगल प्रतिभा केन जागृत असता केन सुप्त असता. जाल्यार प्रापंचिक मनुष्यागेल जिवनांतू एक फंतात तेंच कोण बेजार घुसता न्ही आयुश्यांतू. कसले करचे नाकशे खंय आमकां मुखार प्रोग्रेस दिसना. एक प्रकार सॅच्युरेशन पॉयंट येता किंवा ब्लॅक होल म्हणटात तशें जेन्ना येता त्या वेळार खंयचे पूण संत कविंगल काव्य उत्तम कविता तांगेल मनांत तस लोकांगेल मनांत ताजेपणाचो आनंद निर्माण करतात. सुप्त शक्तींक सतेज करतात तांतुल्या. कडे 8वे समाजांतू तांणी सभेचे स्तवन केल्या. सभेत स्तवन करतना ते म्हणटात कलव कीर्तन वरिष्ठ जेथे होय ते सभा श्रेष्ठ. कलियुगांतू कीर्तन हे वरिष्ठ कला म्हळ्यार ती सब हाय श्रेष्ठ. कला म्हळ्यार हे म्हणटात न्ही की जे खंय कीर्तन चलत की तेथे मी तिष्ठ तू नारदा म्हण. तशी कथा श्रवणे नाना नष्ट संदेह मावळती. कळ्ळें. तू तांकां राजकारणांतली सब अभिप्रेत ना म्हूण दिसता म्हाका. कथे सब आसता किर्तना सभा किंवा पारमार्थीक कले चलता किंवा बरबरे पदांचे म्युझिक चलता तस सभा. वाटेल तशी नाच गाणी न्हय. आतकडे 9 परमार्थ स्तवन. परमार्थी तो राज्यधारी परमार्थ नाही तो भिकारी अशी समर्थ म्हणटात. हांगा परमार्थ म्हळ्यार कसलें तरी आत्मज्ञान मेळोवंक हे आमगेल उच्च ध्येय आसता तो परमार्थ.
सर्वांत परम अर्थ म्हळ्यार सगळ्यांत श्रेष्ठ अर्थ. अर्थ म्हळ्यार धन हो अर्थ जाता. अर्थ म्हळ्यार अर्थ जाता. कळ्ळें न्हय? अर्थ कळ्ळो. सगळ्यांत व्हड अर्थ आमगेले हाजे अध्यात्माचो अर्थ कळ्ळो तरी परमार्थ. आनी तें आत्मज्ञान, हें आमगेलें ध्येय आत्मज्ञान, तें मेळोवचे खातीर जें जें आवश्यक तें करचें आनी दोळसपणें करचें हो परमार्थ. नुस्ती कर्मकांड करता बसचें अंधश्रद्धा दवरून हाका परमार्थान स्थान ना. आमी हांकां कस लावंक आमी जें जें करता ती आमी कल करता आसत. आमी कल खातीर करता आसत. कोणा खातीर करता आसत, कशी करता आसत, आम कल मेळचे आसत, हे सगळे विचार कोण करता. कड्डेरी 10वे समासान तूं हें म्हणटा ती नरदेहस्तवन. अरे मनुष्या देहाचे इतले आमी देहभाव नाका म्हणटा ती. पण हे देहभाव नातिल्या देहभानांत आशिल्ल्या समर्थांनी नरदेहाचे वर्णन कशें केल्या. ते म्हणटा ती धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो, जो जो कीजे परमार्थ लाहो तो तो पावे सिद्धी ते. आता दशक दुसरं मूर्ख लक्षणांच खंय. आतां तांणी एक सूर केल्या म्हळ्यार तांकां समची आनंद यात्रेन तांकां मुखार व्हरचें आसा. पयलीं स्तवनाच जालें. कलकल आमकां मदतीक येतले तांगा स्तवन, तांगेली कृप जायी, गणेशाल कृप जायी. कल शिकयलें तें आकलन तरी जावंक न्ही समर्थांनी सांगिल्ल्याचें. म्हणून गणेशागल करुणा. ताजे नंतर शारदा आमकां विचार घेवचें आसल्यार किंवां तांगे शब्दा माध्यम तांकां. आनी आमकां लाभ हो मेळ्ळें एक हें आमी आयकलें किर्तन जर करचें आसत तर आमकां शब्दान माध्यम लागता. आतां हांव आयकलें हें पठण केलें तुमच्या मुखार मांडटना म्हाका शब्दांचें हें लागता. शब्द म्हळ्यार नथींग, ती माया. आमकां कोणे आमी दागीन विकत घेतात न्ही ते घेवन सगळे मस्त दागीन आसा ती घेतना पेटयां सांगात दितात गोमटेची ताजी रचन करून. जाल्यार आमगेलें लॉकर येदोच तावळ आमी कल करता ती एक चिके नरमशी हें घेतात बॉक्स आनी तांतूं सगळे दागीन निवड काण दवरता ती. जाल्यार ते खाली पेटी उडयना ती. त्यो पेटी दवरता ती इत्या म्हळ्यार कोणाक फाय मगल नात तीक दिवचें बा. ते ताका मगल पेटी आसा तांतूं तो गोमटो रत्न हार घालून हांव तिका तें गिफ्ट म्हूण दिता. तशी कोणाक गिफ्ट दिवचें आसल्यार किर्तन भक्ती करतना आमकां येयले अनुभव आमी दुसऱ्यांक सांगतना तें हाजें शारदेचें लक्षण. कळ्ळें? आतां हांगा दशक दुसरो मूर्ख लक्षणांचो. हांगा मूर्ख म्हळ्यार बावळट न्हय समर्थ सांगतात. तर जिवनांत तूं प्रत्येकल्याक प्रत्येक क्षण पल पल म्हणटा ती तशी प्रत्येक क्षण आमकां संदी दिवन वता. आमगेली हीच साची संदी आमकां मेळता आसता. पण आमकां पावलो पावली संदी मेळटा. प्रत्येक वेळार एकान फेल जाल्यार दुसरें, दुसऱ्यान फेल जाल्यार तिसरें. एक एक क्षण येता. प्रेझेंट जावन येता. प्रेझेंट टेन्स तें आमचे खातीर गिफ्ट जावन येता की आत्तां पुणी ती संदी साद्दा ती म्हण. कळ्ळें? परमात्मा दिकान वळची जाल्यार आमगेली हीत साची संदी पावलो पावली मेळ सुद्दां जो ती साधून घेना की तो मूर्ख. मुख्य म्हळ्यार निद्रा आळस दुश्चितपण हे मूर्खाचें लक्षण. आनी हें मूर्खाचें लक्षण कल्ल्या सांगता ती समर्थांक दिसलें आमकां वायट दिसत म्हण. पण ते सांगतात वायट लेखू नाका ती. त्यागार्थ मूर्ख लक्षण बोलिजेल अशें ते म्हणटात. त्याग करता ताजो. श्री समर्थांगेल मूर्ख म्हळ्यार समाजांत अत्यंत स्वार्थी, विकारवश, कुविचारी, भोगी, हीन लक्षणी आनी आलशी मनुष्य. आतां ह्या दशकांत तांणी मूर्ख आनी पडत मूर्ख अशे दोनूय भाग केले. पयलो खरेंच मूर्ख पाप कल्लें कळना तिलो वगैरे जाल्यार पडत मूर्ख सगळ्यांत घातक. तो लौकीकतेने विद्वान सगळें कळन सुद्दां फक्त मीपण म्हाका सगळें कळटा म्हणून फक्त प्रापंचीक ज्ञान घेवन पिश्श पांघरून घेवन स्वता गेलीच अधोगती करून घेतलो ताका पडत मूर्ख म्हळ्यार समर्थांनी. निद्दल्ल्यांक जागोवचें जाता खंय. जाल्यार निद्दे ढोंग करून घेवन निद्दल्ल्यांक मगल घोड्याक 5 पांय म्हणून वागतल्यांक पडत मूर्खची तांकां अधोगतीची आनी कसलें ताका उपाय ना. तान्नीची आपणागेल पांघरून बाजू काडका आनी जागेल की जाग जावन तट्टकन उबरवका तावळ सगळें साध्य जाता. हें दासबोध जर श्रवण केल्यार आनी हाजें मनन केल्यार पडत मूर्खता ताबडतोब ना जाता. ह्या दशकांत परमार्थ साधनेच पाया समर्थांनी घाला. ह्या दुसऱ्या दशकांत त्या खातीर आमी कशी चुकीची वागता आसत हें तांणी आमगेल्या आचरणाचें मूर्ख कुविद्या कडे त्रिगुण कशे आसता ती रजगुण, तमोगुण, पडत मूर्ख इत्यादी देहबुद्धीचे
देहबुद्धीन जे वागतात न्ही ताजें वर्णन केलें. तरी बरे वागची कशी, हां कशी आसता ह्या खातीर तांणी भक्ती निरूपण म्हूण केलें, उत्तम लक्षण म्हूण समास बरयला. आनी तूं देहबुद्धीची प्रगट प्रवृत्ती कशी टाळच्या जाता हाजे प्रॅक्टिकल युक्त सांगलें. म्हळ्यार कहलें उत्तम लक्षण भक्ती निरूपण कशी आसूं नये तें तांणी सांगल्या. थोडक्यान तूं नितीच आचरण आसता, धर्माच पालन करता, व्यवहारात जतन करता म्हणून उत्तम लक्षणां तांणी कशी वागता हाजे पेक्षा कशी वागूं नये हें नेगेटीव रित्या तांणी सांगल्या ह्या समासांत. कळ्ळें? अशी करूं नये, तशी करूं नये. मुर्ख आसले, कोण मुर्ख तरी सगळ्यांत वचून बसता, मात खरपून घेता बसता, अशें करूं नये. अशें सगळें उत्तम लक्षण आसूं नये, कसलें करूं नये हें तांणी सांगल्या प्रत्येक पंथाक. तशीच सद्विद्या आनी वैराग्य निरूपणान तूं कशी बरें वागयेद हें तांणी शिकयल्या. हांगा वैराग्य म्हळ्यार ते म्हणटा ती स्मशान वैराग्य न्हय, विवेकयुक्त सारासार विचार मंथन करून विचारांतून आयिल वैराग्य. खंयची सार खंयची असार मनाक पटवून तें सादिल्लें जें वैराग्य आसा तें शाश्वत आसता. तर सत्वगुणी कडे 3 गुणांचें वर्णन हांगा केलें. हा सविस्तर वर्णन तांणी ह्या अंत केलें. म्हळ्यार हो सम पाय तांणी घाला. दुसऱ्या दशकांतून तांणी दासबोधाचो पाय निर्माण केला. पाय असले मात्र भक्कम बिल्डींग जाता. त्या खातीर तांकां तें गोत्तस. ते सांगता सत्वगुणी म्हळ्यार कसलें तरी कोणें आउट ऑफ द वे वचून दुसऱ्यांक मदत करता आसता बावडो, कसली अपेक्षा करनासता. रजोगुणी म्हळ्यार कसलें परफेक्ट संवसारी मनुश्य. हांव बरो मगो संवसार बरो अशी. तर मगल पयलीं हांव सगळें करून घेता, कड्डेर वेळ आसल्यार आनी मल्ल्यार ताकद आसल्यार हांव दुसऱ्यांकय मदत करता, आय डोंट मायंड. जाल्यार पयलीं मगल पळयतलो हांव आनी कड्डेर दुसऱ्यांक मदत करता. तशी हांव बरो मगो संवसार बरो. आनी तमोगुणी म्हळ्यार कसलें तमोगुणी म्हळ्यार कसलें अधोगतीक, तो अधोगतीकच पावता. हा रजोगुणी कसलें आसा सबंद वेळ ताका प्रपंचाचे आसक्तीने त्यामुळे तो जन्म मरणाच्या बंधनात शिरकता. सत्वगुणीक सुद्दांय भंय आसता, आमकां ताजे दुसरे परे वचका खरें म्हळ्यार हांव सत्वगुणी. सगळ्यांत व्हड अहंकार हो आसता की हांव सत्वगुणी, हांव भोव बरो. हाच अहंकार अध्यात्मान भोवच त्रास दिता. ताजे पाशी रजोगुणी तरी परवडलो तर ताका अधोगती येता. तमोगुणी म्हळ्यार कसलें खंयच्याचे अति करचे, प्रत्येकाचे अति तो तमोगुण. अति न्हीद, अति आलस्य, अति कोप, अति चिक्कूपणा ही सगळी मूर्खाग लक्षणं अधोगतीन व्हरतात ताका. आता दशक 3 हांगा तूं समर्थांनी प्रापंचीक मनशाक अगदी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत संवसारांची पावलोपावली सतत दुःख भोगता लागतात की ताजी सविस्तर वर्णन केलें. आनी ती देह दवरचे वेळार रोडची पाळी येता तरी काही उपाय उपयोगूच ना त्या वेळार रोड अशें तांणी सांगलें. ते इतले नमुन्या दुःख तांणी वर्णन केलें. ती प्रत्येक म्हळ्यार उपजत धरून कशी त्या चारडा खेंडत धरून मरसरी संवसारांत कशी एक बायल केली चेडूं जाली, दुसरी बायल केली, ती बायलेक कोणकी धरून व्हेली खंय, तिसरी बायल केली आनी कसलें जालें अशें पुऱ्या प्रपंचाचें हें इतलें व्हड संन्यास्यांनी हें भारत भ्रमणांतूं हें म्हण निरीक्षण शक्ती ते मूर्ख नाशिल्ले, ते प्रॅक्टिकल आशिल्ले. ते संन्यास आशिल्ले वय जाल्यार तांणी सगळे विश्वास संवसार केलो. कशी लोकांक भायर काडचें हे चिखलांत हांव न्हू ताजे खातीर तांणी हें दिल्ल्या की कशी नमुन्याची आमी दुख्खांत आसा ती. आतां 4थं दशक ही दुख्ख चुकोवनच्या कितें उपाय आसले कसलोय तरी भक्ती मार्ग. ह्या भक्ती मार्गाचे 9 पायरी आसात. आतां भक्ती म्हळ्यार कसलें नेमकें आमकां कळना. भक्ती म्हळ्यार कसलें देव देव करचें, राम 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 म्हणटा बशें, आमकां इतलें पंथा माळ करचें म्हण जपता बशें ताका फक्त भक्ती म्हणनात. भक्तीचे 4 अर्थ आसात परमार्थांतूं. भजनम भक्ती म्हळ्यार देवागेले गुणगान करचें, मना पासून कृतज्ञता व्यक्त करची, कीर्तन करचें, नामस्मरण प्रेमान करचें. भागो भक्ती देवा लागीं नात जोडसून ताल्ल्याक संवाद सादचो. भजनम भक्ती म्हळ्यार कसलें भंजनम भक्ती म्हळ्यार जाणीवपूर्वक स्वतांतले दोश ताका दिसचे लागतात. माझे मजकळो येती अवगुण काय करू मन अनावर ही मुमुक्षु अवस्था. ही
प्रत्येक आपणा प्रवासांतले संतांनी बरोवन दवरल्या. ही संत तुकारामान म्हणलेली हां, काय करू मन अनावर, की वाचा वदे परी करणे कठीण, इंद्रिया अधीन झालो देवा. देवा म्हाका तू अशी सोड नाका, तुझेर भरवस दवन राबला हांव, म्हाका हांतान भायर काडी म्हण. हां, तशी ती भंजनम भक्ती. त्या नात जोडचून मातने मगल हें अवगुण काडच्या म्हाका मदत कर देवा म्हण. आणि आम्ही तशी वागचे देवान सांगिल्ले वरी. आणि भज सेवायाम, तर देवकल म्हणटा प्रत्येकान देव आस, प्रत्येकान हांव बसला हें लक्षान दवर न्हू. हां, प्रत्येका गली नम्र जावन सेवा करची निरपेक्ष भावाने. तशी कडे तांणी 9 पायरे सांगल्या ती. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम. भक्ती हो आमगेल भाव जावंका, स्वभाव जावंका. आज ही भक्तीन जोर भक्ती उक्कून आयली, फाय कसले ना नास्तीक, तशी उपयोग ना. आमकां कले मेव मेळटा म्हळ्यार मात्र देव जावंका अशी ना. हां, तर भक्तीन संपर्क आसका, सातत्य आसका, आणि त्या संपर्कान सुद्दां सातत्य आसका. संपर्क म्हळ्यार गेट कनेक्टेड, त्या कनेक्शनान सातत्य आसका. जे आमी करतात उपासनेन सुद्दां सातत्य आसका संपर्क दवरच्यान. तर हांगा तांणी सांगल्या खंयच्याय पायरीने तुमी भक्त जावचे शकतात, म्हळ्यार देवान एक जावचे शकतात. ती खंयचे एक पायरीने फक्त भक्ती असल्यार. अरे कसले गुण नासतील सुद्दां ते सांगतात. व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेंद्रस्य का, का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किम पौरुषम. उग्रसेन हो राय आशिल्लो तो, ताका पौरुशांत कमी आशिल्लो, तो ताकले हेंचे नाशिल्ले, म्हळ्यार शूरवीर नाशिल्लो तो तितलो, कळ्ळें. कडे कुब्जाया कमनीय रूप मधिम, कुब्जकल घुमटी शिल्व्या 8 कडे वांकडी आशिल्ली ती. किम तत् सुधाम नो धनम, सुधा मेले ऐश्वर्य आशिल्ले देवा दिवच्याक न्हू. भक्त्या तुष्यति केवलम न तू गुणैः, भक्तिप्रिय श्रीपती हे आशिल्ले. कडेरी गुरु निश्चय हो दशक येता 5वो. गुरु म्हळ्यार कोण? गुरु म्हळ्यार व्यक्ती न्हय, तरी शक्ती. गुरु कोर काय त्याक. हां, निज ठेवा सद्गुरू विण नाही म्हूण समर्थ सांगतात. आता गुरु आणि सद्गुरूंतले भेद ते सांगतात की गुरु अनेक असतात. आमकां हे शिकयतले गुरु, ते शिकयतले. व्यवहारान सुद्दां आमकां गुरूंगल आवश्यकता आसता. कसले शिक्षाक शिकयतले जावंका न्हय, ताका गुरु म्हणटात. शिकयतलो गुरु, ताका त्या विद्येक ज्ञान असल्या पुरो. जाल्यार अध्यात्माचें ज्ञान आशिल्लो, ज्ञान मात्र न्हय, शाब्दीक न्हय, त्या ज्ञानाचो अनुभव. ज्ञान म्हळ्यार अनुभव. आत्मज्ञान जाल्लेलो मनुष्य मात्र दुसऱ्यांक आत्मज्ञान करून दिवचें शकता. त्यामीत आमगेल जर ध्येय हें आसत की आमकां आत्मज्ञान जाय, आनंद यात्रे ध्येय तें डेस्टिनेशन, तरी आमी कोणाल सद्गुरूंगेल कास धरका की ज्या मनुष्याक आत्मज्ञान जाल्ल्या आणि तागेले भायले कसलें पळोवचें ना. हां, गुरु लक्षण कोण गुरु न्हय ती, तरी जे अशी मंत्र तंत्र सांगता ती कलेपणी, लोकेशणां वित्तेशणां, तांकां पयशाचे मागशी लागिले किंवा प्रसिद्धी जावंका म्हळें असले गुरु. ते एड्स दिता ती, हांगा इतले पयशे दिल्यार हें शिकयता ती, तें शिकयता ती. तसल्यांक सद्गुरू जायनात ते, सद्गुरू जायना ती. तर 7 गोश्टी गुरूंगल पळोवन ये, तांगे बाई हांगा पळोवन ये. म्हणजे शरिरा रंग कशी, लौकीक विद्या तांगेल कितली, शिक्षण कितलें, तांगेल नातेवाईक कोण, तांगेल जात कसली, तांगेल भास शुद्ध आसा की ना. हां, थोडे अगदी हाजेर उलयताले. चांभार, शिंपी सगळे संत जावन गेले, सद्गुरू जाले. हां, तांगेल रातचे घर कशें आसा, त्या लौकीक दृश्टीन श्रीमंत आसत की गरीब आसत, तें सगळें कसलें पळोवचें ना. तर गुरूंगल कल पळोवंका आमकां जर खरें आत्मज्ञान जाय, तरी आत्मज्ञाना खातीर आत्मज्ञाना कडेच वचका. अंतरंग धारणा बघावी अशें तांणी दिल्या. अंतरंगाची धारणा बघावी म्हळ्यार भितरल्यान तांगेल कशें आसा. तर विमळ ज्ञान आस की ना, निश्चया समाधान आस की ना, स्वरूप स्थिती आस की ना, म्हणून हें वैराग्य, ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण, श्रवण मनन, नीती न्याय मर्यादा हें आसका. तांकां मी पण आसूं नये, दयाळू कनवाळू आसका, उल्लोंच्यान एक मार्ग वचका तांगेल्या. हां, लोकेशणां वित्तेशणां आसूं नये. तशी तांणी हांगा 10:05 न्ही.
हां तांणी हांगा दिल्या पळय ती म्हणून निक्कामता विचारू दृढ बुद्धीचा निर्धारू तोची सद्गुरू पैल पारू पाववी भवाचा श्रीराम. सद्गुरूंचे लक्षण ध्यान देऊन ऐकायची. मुख्य सद्गुरूंचे लक्षण आधी पाहिजे विमळ ज्ञान म्हळ्यार मलरहित ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान. निश्चयाचे समाधान कसले जाल तरी तांगेलें मनात समाधान ढळना. स्वरूपस्थिती स्वरूपस्थितीन लीन असतात ते. याही वरी वैराग्य प्रबळ कसलें जाल तरी वैराग्य तांकां कोणें गेल्लें म्हळ्यार वायट दिसना अशें ना पण भोव चड दिसना हें अशीच आसचें म्हण. वृत्ती उदास केवळ म्हळ्यार कसलें वैराग्य वैराग्य आसता. उदास म्हळ्यार निष्क्रिय जावन बसची न्ही. विशेष आचार्य निर्मळ म्हळ्यार कसलें कोणाकय फसोवचें ना आनी कोणा थानू फसचेंय ना. तशी आचार्य निर्मळ आचार केन्ना फट्टी उलोवंच ना स्वधर्म विशयी. याही वरी अध्यात्म श्रवण हरिकथा निरूपण जेथे परमार्थ विवरण निरंतर ते सगळे. म्हणून नवविधा भजन जेथे प्रतिष्ठिले साधन हे सद्गुरूंचे लक्षण श्रोती ओळखावे. तरी हें तांणी सांगल्या असले गुरू आसका. शिष्य कशे आसका तें तांणी दिल्या. लीनत आसका दृश्याचे बद्दल अनासक्ती आसका. कलमे शिष्य जो जाता ता गुरू पयलें हें दिता की सारासार विचार करी हें पयलें प्रबोधन आसता गुरूंगेलें. ना जाल्यार ते खरे गुरू न्हय ती. तूं म्हाका इतलें दी तूं जॉयन करी ऑनलायन पयशे भरी ऑनलायन हांव तूं क्लास घेता तें तशी उपयोग ना. तर खरोखरी दृश्याची अनासक्ती आमगेल्या मनान निर्माण जावंका हें शिकोवंका त्या गुरूंनी. आनी शिष्याक तें येवंका तो अधिकारी शिष्य जाता. ध्येय तागेलें कसलें आसता की आत्मज्ञान जावंका हें तागेलें ध्येय आसता. लीनत आसता नम्रपणा सद्गुरूंचे निर्व्याज प्रेम आसता आनी निश्चळ निश्ठ आसता. निश्ठ म्हळ्यार कसलें संपूर्ण विश्वास श्रद्धा. तशी तागेलें साधन हेतून सातत्य आसता. पंचप्राण हे पंचप्राण आसा ती. दृश्याची अनासक्ती ध्येय लीनता सद्गुरूंचे निर्व्याज प्रेम निश्चळ निष्ठा आनी साधनांतू सातत्य हे साक्षपी आसता परमदक्ष आसता तो. तरी आत्ता तांणी हांगा गमटें दिल्या की अशें दोन्ही आसना पळय आनी दोन्हींतले एकय ना समजा ना तरी कल जाता म्हण तांणी भोव गमटी दिल्या हांगा. समास तिसरा आता हांगा हें सांगता ती शिष्य म्हळ्यार समजा भूमी आनी सद्गुरू म्हळ्यार ते बीज पेरतलो. तावळे कशें आसता तांणी उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध तेथे बीज पेरिले किडखाद का ते उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला. तैसा सत्शिष्य ते सत्पात्र परंतु गुरु सांगे मंत्रतंत्र तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही. अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी परिशिष्य अनाधिकारी भाग्यपुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा श्रीराम. तैसे एकावीण एक होत असे निरार्थक परलोकीचे सार्थक ते दुरावे. म्हणून सद्गुरू आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एकसरा. जल्वे सद्गुरू आणि सत्शिष्य एकडे आयले बीज पेरले तरी ताका ताबडतोब शिष्याक आत्मज्ञान जातवे ना. कशी बीज पेरना पडकल जावंका सुभूमी आणि उत्तम कण उगवेना पर्जन्य विण पावस पडल्याशिवाय जायना. तैसे अध्यात्म निरूपण नसता होय. निरूपण सातत्यान ऐकूंका शेत पेरिले आणि उगवले ऐकले शेत पेरले झाड उगयले परंतु निगे विण गेले. साधने विण तैसे झाले साधकांशी. साधन सोडून दिले ओ म्हाका सगळं मेळ्ळें अशी जो दिसता न्ही फुकट गेलो तो साधक. जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेची करणे लागे.
तैसे आत्मज्ञान झाले परी साधन पाहिजे केले, एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे. म्हणून साधन अभ्यास आणि सद्गुरू, सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू, सत्कर्म सद्वासना पारू पाववी भवाचा. हे इतलं गोमटे दिल्यान त्यांनी. हां तरी आणि त्यांनी सांगल्या की येथे शब्द नाही शिष्याची. ते सांगता ती एक वेळ सद्गुरू सत्शिष्य हे असल्यारी सद्गुरू ताक कशी पुणी कोण हे करता जाल्यार जर सद्गुरू जर समना बोंदू असं तरी कल जाता त्या शिष्याक कले करू जायना. हां हे येथे शब्द नाही शिष्याशी, हे अवघे सद्गुरूपाशी. सद्गुरू पालटी अवगुणासी नाना यत्ने करुनी. सद्गुरूचे असत्शिष्य पालटे, परंतु सत्शिष्य असद्गुरू न पालटे. का जे थोरपण तुटे म्हणून या. त्यामिती कश्यस का शिष्य निर्मळ, शिष्य पाहिजे आचारशील, केवळ विरक्त अनुतापी. शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, शिष्य पाहिजे शुचिष्मंत, शिष्य पाहिजे नेमस्त सर्व प्रकारी. हे सगळे आणि परोपकारी जाऊन का, प्रेमळ भक्त जाऊन का, नीतिवंत जाऊन का, मर्यादेचं हे सगळं शिष्याग लक्षण मुख्य म्हळ्यारी कोण परमार्थ विषयात सत्शिष्य जाऊच्या शक्य एलिजिबिलिटी कल्ले. जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविधता पे पोळला, तोच अधिकारी झाला परमार्थ विषयी. म्हळ्यारी त्रिविध तापान आमकां दुःख जे जात नाही आम्ही ताका दोष दितात, वाय मी म्हणून. उलट वी शूड वेलकम देम. कल्ल्याक त्या त्रिविध तापान आम्ही जेन्ना लासून वता आमगेलें मन, त्या वेळार आमगेलें शेत सुपीक जाता आणि गुरूंनी दिल्लें सम पेर न्हू तातूंत परमार्थाचें पीक येता भरघोस. तशी तें जावंका म्हणून. आता उपदेश लक्षण. आत्मज्ञानी तो सद्गुरू, तर आत्मज्ञानात तळमळ तो सत्शिष्य. हां शुद्ध ज्ञान निरूपण के. ज्ञान म्हळ्या आत्मज्ञान. पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान. हां कडे त्यांनी शिष्या एकांती बैसावे. हां तशी त्यांनी हें दिल्या खंयचें ते सांगतात ती, अरे गहनाचे ही गहन ते तू जाण सद्गुरु वचन. सद्गुरु वचने समाधान नेमस्त आहे. कळवे. सद्गुरु वचन तोची वेदांत, सद्गुरु वचन तोची सिद्धांत. जे अत्यंत गहन माझ्या स्वामींचे वचन, तेने माझे समाधान अत्यंत झाले. समर्थ शिष्याक सांगता ती, ते हे माझे जीवीचे गुज, मी सांगेन म्हणतो तुझ. हा जे लक्ष दिया ती परत परत म्हणून हो हे करू घेतले आम्ही कल्या आढाव घेऊन. जरी अवधान देसी मज तरी आता येच क्षणी. शिष्य म्लान वदने बोले, धरिले सुदृढ पावले, मग बोलो आरंभिले गुरुदेवे. अहम ब्रह्मास्मी महावाक्य, येथीचा अर्थ अतर्क्य. तोही सांगतो ऐक्य गुरु शिष्य जेथे. गुरु शिष्य जन एक जाता, ऐक शिष्या येथीचे वर्म. कान्नान त्याल घालून ऐका येते. ऐक शिष्या येथीचे वर्म, स्वये तूच आहेसी ब्रह्म. ये विषयी संदेह भ्रम धरूची नको. नवविधा प्रकारे भजन, त्यात मुख्य ते आत्मनिवेदन. ते समग्र प्रकारे कथन कीजेला आता. अथांतु नवविधा भक्तींतू पहिली श्रवण भक्ती आणि लास्ट आत्मनिवेदन जाऊं का थंय म्हळ्यार टोटल सरेंड्रन्स. आणि ताजे खातीर श्रवण भक्तींतल्यान आत्मनिवेदनाचो प्रवास आसता तो सुलभ जावचे खातीर नामस्मरणाचे मनाक इंधन जायी. ते जीवन जशी आमकां प्राण लागता, तान लागता, देहाक उद्दाक लागता ते जीवन म्हणून, तशी मनाक नामस्मरण हें ताजें जीवन आसा. तें इंधन आसता तें कोरपाची. हां कड्डे ते सांगतात, असो गुरूंचे ठाई अनन्यता, तरी तुझं काय सिरे चिंता. वेगळेपणे अभक्ता उरोची नको. आता हेच दृढीकरण व्हावया सद्गुरू भजन करी. सद्गुरू भजने समाधान नेमस्त आहे. तरी हे सगळे त्यांनी सांगना पडे. शिष्या एकांती बैसावे, शिष्या एकांती बैसावे, स्वरूपी विश्रांती सजावे. तेणे गुणे दृढावे परमार्थ. अखंड घडे श्रवण मनन, तरीच पाविजे समाधान.
पूर्ण जालिया ब्रह्मज्ञान वैराग्य बरे अंगी. हे सगळं ऐक शिष्या सावधान. हां आता भविष्य मी सांगेन, जया पुरुषास जे ध्यान तयासी तेची प्राप्ती. मिथ्या स्वप्ने ओसाणला बिल्ल, जो जागृतीस आणिला तेणे पूर्वदशा पावला निर्भय जे. हां तर आमक निदांत कले स्वप्न पडता पण जागेल केम अरे स्वप्न आशिल्लें आम कळना मे तरी पण ते जो साधक म्हणून घेता पण साधन करना. आपण होड साधक झालो म्हण तर साधन न मने जयाला तो सिद्धपणे बद्ध झाला. हे लक्षात दवर का. हां म्हाका साधन कसली गरज असं, हांव साधक आसा न्हय म्हण कसले गरज ना अशी ज्या मनशाक दिसता आज करना जाल्यार फाय करूया म्हण. साधन न मने जयाला तो सिद्धपणे बद्ध झाला, त्याहून मुमुक्षु भला ज्ञानाधिकारी. हां तव शिष्ये केला प्रश्न, कैसे बद्ध मुमुक्षाचे लक्षण. कंडेर हांगा बद्ध मुमुक्षू तांगेल सगळे लक्षण परत दिल्यान तांणी. आमगो तसं पयलें हांव दुसरें दिल्या तर सांगिल्लें मुमुक्षू म्हळ्यार कसलें. हां बद्ध म्हळ्यार कसलें. आपणा गेले म्हाका कोण की बांदून गेले हे कल्पनेन तुझ बांदून घेतिलो असता तो बद्ध. ताका कोणें बांदिल असना म्हळ्यार रात्रन दिवस तोच विचारू की हांव फक्त जीव असं, हांव फक्त देह असं. देहाक कितली बंधन असत कसलें आमगेले महात्म्यान आमी कैदेंत असत जाल्यार कैदेंत असत हेंची कळना. हां सोन्याचा पिंजरा तशी आकाशी झेप गेरे पाखरा तोडी सोन्याचा पिंजरा खंय. तशी तुझं पंख दिले देवाने, तुझं पंख दिले देवाने, कर विहार सामर्थ्याने. दरी डोंगर हिरवीराने, जा ओलांडुनिया सरिता सागरा. सोडी सोन्याचा पिंजरा. हो बद्ध तो मुमुक्षपणे पालटे जाण कड्या तो मुमुक्षपणे आयलो. तावळ सांगील वर संसार दुःखे दुखवला ते जाल्यात परत घ्या ना. ऐसा पोटी प्रस्तावला निरूपणे पालटला तोच मुमुक्ष बोलिला ग्रंथांदरी. तक आपले तक्कशस्त मुमुक्षु आपले अवगुण देखे, विरक्ती बळे ओळखे, आपणास निंदी दुःखे या नाव मुमुक्षु. अरे मग कितलं हे झाले माझे मज कळू येती अवगुण, काय करू मन अनावर म्हणतो तो मुमुक्षु. हां तो केने आळशी ना. आपणास निंदी सावकाश, पोटी संसाराचा त्रास, धरी सत्संगाचा हव्यास. हव्यास अशी नाही आता थंय ताणे प्रॉपर्टी खातीर हव्यास धरलेलो हें जाय तें जाय. आज सत्संगाचो ताका ध्यास लागलो. खंय खंय सत्संगत थंय तो वता आयकूनच्याक. असलो तो मुमुक्षू. त्यानंतर साधक. साधक कले सारासार विचार ऐके होऊनी तत्पर, छेदे संदेह छेदून दृढोत्तर आत्मज्ञान पाहे. धरी श्रवणाची आवडी, अद्वैत निरूपणाची गोडी, मनने अर्थांतर काढी या नाम साधक. आज साधकान तू मस्त हे असतात सावध म्हणे दक्ष तो साधक. साधक बाधक विचार केन्ना करना, नो नेगेटिव्ह थिंकिंग. आणि सिद्ध जो असता ज्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव येता जर स्वामीजी सांगता ती साधक आणि सिद्ध हां तू शिष्य जात पहिले. सत्शिष्य जावंका लागतं. तावळ गुरु म्हळ्यार आत्मनिवेदन घडतं ताल्यातून करून घेतात. कसले म्हणतात ते घासून पुसून ताका सम करता ती कोरांतून काणटा मी पण घालयता ती. तावळी अयो कसलो हो गुरु म्हाका कितलो त्रास दिता म्हणचे ना. सहनशक्ती जाकायली जो लोखंड जात की तोच परिसान भांगार जाता. परिसाच स्पर्श जाल की तशी हांगा तशी नाही. सद्गुरू म्हळ्यार लोखंड जाल्यार परिसाक त्या लोखंडाक परीस पण दिता ती नुसते भांगार करना ती. हो प्रत्यक्ष अनुभव जाता येता तो कोण सिद्ध पुरुष. कडे दशक 6 आथांगा आजी आढावो घेतलो 5 दशक थाई. हां दशक 6, 7 आणि 8 हाजे घेवन मुखावेल 9व्या हाकांनी लाग्या पर म्हळ्यार ब्रस्तारा. तेमी जरूर येया ती कले म्हळ्यार हें इतलें हाजें सार घेवचें म्हळ्यार तेवें कले खावचें काम न्ही. आमकां मात्यांत वचका तें नुस्तें आयकलें आनी सोंड दिलें अशी जायना बा. तर जायना. म्हाकाय दिशिल्लें सगळं घेवया म्हणून पण साध्य ना. हां मिथ्या आहे जागृतीसी म्हणून. तावळ तो शिष्य म्हळ्यार जाग हें करता काय ताका जागी जाता तो जागृतीक येता. उठ जाग मुसाफिर
भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है खोवत है तू, जो जागत सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, गुरु म्हणतात ती, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। गुरु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है कल परिस्थिती हाँ बरी नाही। गुरु जागत है तू सोबत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई तब, रैन कहाँ तू सोबत है रे। तस दशक पांचांतले बद्ध आणि सिद्ध हे सांगले। आता दशक 6वें 7 आणि 8 कोर न्हू आमी 9व्या अध्यायांतून प्रवेश करूया परा। हां ताजे हांव शक्यतो दोन्ही घेवच्या पळयता कले म्हळ्यार हे म्हत्वाचें आसा। पयले धरून कश कश आमगेली प्रगती जावंक काय म्हणून आमगेली वाट चालत तर हाजी आयकून चिंतन मनन करात ह्या आईचे हाजें, आनी तें तुमकां खंय तुमी सोदून काडू पळयात ती आमी खंय बसता ती, आमी खंयचे स्टेशनार पावली। हां आमगेली वाटचाल कितली जाली। आतां हांगा वतना आमी वैष्णव देवी आनी वतात न्ही, थंय वतना आमी मस्तपण तशी कोण मागशी आसता कोण मुखार आसता। हां मुखार आशिल्ल्याने मागशी अरे वा हांव कितलो मुखार आयलो म्हूण सांगून गर्व केल्यार तो मागशी व्हरता, मागशी झट झट झप 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 चमकून मुखार वता। तशीच ह्यो हांव कितलो मागशी पडलो म्हूण वायट लेखून थंयच बसले आनी थंयच रपता ती। तशें न्ही, प्रत्येकाची चलणूक प्रत्येकान करता, प्रत्येकागल मनाची अवस्था सुधारच्याक प्रत्येकान प्रयत्न करता ती। आनी समर्थांनी फलश्रुती सांगल्या हां की प्रति एकाक मेळटलें। बद्धते होती मुमुक्षु, मुमुक्षु साधक होती सिद्ध। हे तांगेल आण आसा, तांणी तांगेल उपासनेची आण दिल्या आमकां। श्रीरामागले कृप आसा तांचेरी आनी श्रीरामा सकट तांगेली आमचेर कृप आसा म्हणून ते आमकां हें सांगता आसा ती तेमी ती आमी प्रयत्न साक्षपी जावंका, आमी सच शिष्य जावंका, निश्ठ दवरका, श्रद्ध दवरका आनी कस लावन कल्ले परमार्था खातीर कल्ले जाय तशें सतत साधन करता। सतत साधना बाद केन्नाय विचार कर, कश्ट येतलेच येवचेच आसत, येवचेच आसत कल्या म्हळ्यार आमी टॅड पोल आसत, आमगेले बाल्य अहंकाराची गळण पडका ती म्हण खातीर ते कश्ट येता ती आमगेलो अहंकार वचका म्हणून। कड्ड्यार आमी फ्री बर्ड आमकां पांय येतात टुपुक्कन करून उडकी मारून आमी मुखार वतली, तें धैर्य धरात आनी समर्थ सांगात आसा ती। जशी हांतू आमी म्हळ्यार हाजें कले वैष्णव देवीचें उदाहरण सांगलें, थंय एकेकल्यांनी थंय एक गायड सुद्दां मेळटा जाल्यार हांगा तशें न्ही, प्रत्येकल्याक गायड आमगे श्री समर्थ स्वता आसा ती। चला आनंद यात्रेक म्हूण तांणी प्रोत्साहन दिलें आनी आमी हें सूर केलें। चला हे शब्दांतूच हा कल अर्थ आसा, चला आपणा सांगाती म्हळ्यार आपण तुम सांगाच्याच हें तांगेलें धैर्य आसा आमकां, हें तांगेलें भाक आसा आमकां दिलेली, तांगेलें वचन आसा आमकां दिलेलें तें पार पाडटलेची। तेमीत आमी तें करया आनी मुखार सांगता 6वें अध्याय धरून 8वें अध्याय तरी परत हें करया आनी कडेन 9व्या अध्यायाक वळया। टायम मेळटलो त्या वेळार हां तें टायम मेळ सम करून घे श्री समर्था म्हणून प्रार्थना करया सगळ्यांनी मेळून हां। आनी आयचें हें कीर्तन पुष्प हांगा हें विवेचन पुष्प त्या समर्थांगेल्या चरणांचेर रिवावया। ते सद्गुरू परब्रह्मस्वरूप आसा ती, ते आमचे खातीर ग्रंथान बसून आमकां कितलें मार्गदर्शन इतलें कॉन्फिडन्स दिता आसा ती। तावळी आमी नेटान आमी चमकूंक तांगेले बोट सोडच्या ना सोडच्या ना, बादक विचार केन्नाय करचे ना, मस्त कश्ट येतले आनी येवचें आसा ती आमगेले टॅड पोल आमगेलो अहंकार गळून पडटलो हां। वायट थोडे वेळ दिसतलें ताबडतोब अशी हें करका प्रवाहा विरुद्ध म्हळ्यार त्या लाट तशी मागशी सरून आमी मुखार वचका। खंयचोय धोंड असो मुखार आयल्यार अडचणशी ताजेर पांय दवरून वयर उडकी मारून पेलदिकान वचका, तशें आमी करया म्हळ्यार आमकां समर्थांगेली साथ आसा, तें धैर्य आसा। तांणी पोंच्याक आमकां शिकयता ती म्हणून तांगेले पोट्टा मुळाक सुद्दां आमगेलो हात आसा, उद्धरण शक्ती आसा तांकां। गुरुतत्व शक्ती म्हळ्यार उद्धरण शक्ती, ते आमगेलो उद्धार करतात। हें लक्षांत दवरून आमी हें आजी विवेचन पुष्प त्या समर्थांक प्रार्थना करून आमकां अशी साथ दिया ती
श्री समर्था आम्ही तुमगे सांगण्या भायर ना ती आम्ही करतली, जरूर करतली आणि सगळे मेळयतलींची आत्मज्ञान मेळयतलें आमी. ह्या हात सकट आम्ही आयचे विवेचन संपन्न करूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आमकां सगळं कठीणच दिसतं असं, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. श्री समर्थांनी आमचे खातीर प्रार्थना रामराया खातीर केल्या. तांणी म्हणचकलें दास म्हणे आम्ही केले पावलो, आमकां तूं पावय न्हय तशीच आमकां पावय, भले चुकत आसतली तांकां कोण आसता शिवाय देवा. हां तूं पतीत पावन म्हणून घेता न्ही तर आमकां आमी पतीतच आसा ती, आमकां कसले वाट दिसना, आमकां पावय तेल्लिकाने. हां दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.